जमल्या सौम्या मंदिरांत तुझ्या, अर्घा दिवस रूपकारांत तुझ्या, गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता, बली भेटून तुका वंदिता, दिपोनी आज तुका वसिता, दया माया तुझी नियाळता, पातकी जिनी बोगस म्हूण मागता, आदर कृपा बेसावा शेता, जमल्या सौम्या मंदिरांत तुझ्या, अर्घा दिवस रूपकारांत तुझ्या, गीता गाऊन प्रणव अर्पिता, बली भेटून तुका वंदिता. मगच्या भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक बरो येवकार मागता, बरो दीस मागता. सदाकाळच्या 17व्या इतराच्या दुस्तुतीक तुमकां मोगसो स्वागत मागता. कोरोना पिडी निमती इगर्जेक वचून मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना, तसल्या सर्व भाव भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें जावन आसा. ह्या संदर्भात तुमच्या खातीर, परगांवांत असलेल्या आमच्या भाव भयणी खातीर, पिडेस्तां खातीर, प्रायवंतां खातीर, प्रतिरितीन कोरोना पिडेक वळख जाल्ल्या खातीर विशेष करून आमी मागतल्या. ह्या संदर्भात अर्गांनी ते समाव सोद मीस भेटयता. फबी आनी जेसी मेंडोनसा दोगां खातीर देवदीन सिरील मस्करेनसाच्या मरणाचो म्हयन्या उडास काण मीस भेटयता. सलीन आनी रायन मस्करेनस, विरार, मुंबई. ऑलब्रायट डिसोजा USA ताका बरें काम मेळ्ळ्याक अर्गांसान भेटयता. ऑल्विन आनी मल्लिका डिसोजा, दुबय. पन्नासांनी 2 वर्सांच्या जल्म संदर्भी देवाक अर्गांसान भेटयता. लिल्ली क्रास्ताच्या जल्म संदर्भी देवाक अर्गांसान भेटयता. वलेरियन क्रास्ता, मुडिगेरे. देवदीन सिसिली फर्नांडिसाच्या आत्म्या मीस दिता. जॉन फर्नांडीस आनी गुटाम, बेंगलुरू. लोयल आनी लयोना सिक्वेरा हांच्या जल्मदीस संदर्भी देवाक अर्गांसान भेटयता. तांचे आवय बापूय लिगोरी आनी एवलिन सिक्वेरा, केलराई. देवदीन थॉमस पिंटो हाच्या दुसऱ्या म्हयन्याचो उडास कडून, मरणाचो उडास कडून मीस दिता. ग्रेसी पिंटो. जल्मदीस संदर्भी देवाक अर्गांसान भेटयता. सियान ब्रगान्सा, तशेंच ताच्या बऱ्या कामा खातीर मागूंक ताणी विनंती केल्या. देवदीन जॉन बर्बोजा हाच्या मरणाचो पयल्या वर्साचो उडास कडून मीस दिता. मोनिका सेरावो. देवदीन फ्लोरीन सेरावोच्या आत्म्याक 5व्या वर्साचो उडास कडून मीस दिता. मोनिका सेरावो. देवान आपणा केले सर्व उपकारांक अर्गांसान भेटयता. सांता बस्त्यांव फर्नांडीस आनी गुटाम, लोअर कासरगोड, कोन्नावर. देवदीन आलिस नजरेत हाच्या दुसऱ्या वर्साचो मरणाचो उडास कडून मीस दिता. ग्रेसी नजरेत. देवदीन जोरोम आनी मेरी सल्डानाच्या आत्म्याक, तशेंच मोंतो पिरेराच्या आत्म्याक मीस दिता. तेरेसा पिरेरा आनी कुटाम, अंधेरी, मुंबई. कामाच्या बद्रित्याक सोद मीस दिता. डेनिस पिरेरा आनी कुटाम, अंधेरी, मुंबई. देवदीन लिल्ली ब्रिटो हांच्या आत्म्याक मीस दिता. मिशेल मिनेजेस, वासई रोड वेस्ट, पालघर. अर्गांसान मीस दिता. अनिता कर्डोजा, मुंबई. अर्गांसान मीस दिता. फादर फेलिक्स डिसोजा, वाराणसी. अर्गांसान भेटयता. जल्मदीस संदर्भी लिल्ली क्रास्ता, 50 आनी 2 वर्सांचो जल्मदिवस, तिच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक ह्या संदर्भात मीस दिता. वलेरियन क्रास्ता, मुडिगेरे. अर्गां मीस दिता. हिल्डा डिसोजा, सांपिके. अर्गां मीस दिता. स्टॅनी डिसोजा, मियार. कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या संध्यात्म्या मीस दिता. अनिता कर्डोसा, मुंबई. कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या संध्यात्म्या मीस दिता. जेराल्ड सिक्वेरा, मूर, कावेरी. तशेंच ते सावन बसोत मीस दिता. मार्क फर्नांडीस, बेळवाय. ह्या सर्व विरते बसोत मागया, आमासून मिस्तां बसोत मागया. तशेंच जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्रात्म्यासो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तशेंच हांगासर असल्या भुरग्यांनो देव बरी सांज तुमकां मागता. 2.5 म्हयन्या उपरांत पयले पोटी तुमी ह्या देव मंदिरांत मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयल्यात. तरी तसो संतोष तुमकां आमकां भोगता तुमकां पळयतना. फाटल्या 2.5 म्हयन्या आदीं आमी एका वट्ट्या उल्हास बरीत मागीर पासान मिसाक येताले हांव. एकच फावटी कोरोनाचो दुसरो लार आमच्या जिविताचेर मारलें आनी जायतें आमकां नुकसान जालें तें तुमी जाणात. आमच्या फिरके जयंती आमचो बावरीची देवा दिन जालो ताचो उडास काडया ताच्या आत्म्या पासून विशेष करून मागया. तशें जायते जण देवा दिन जाल्यात आनी दुसरो लार एकदम भिरांकूळ रितीन आमकां भिरांकूळ रितीन कसटिल्लें आसा. हे संदर्भार आनी तिसरें लार येवचें आसा म्हूण आमकां येदोळसो कळोवणी दिल्या. अशें आसतना सत्राय सांबाळना त्या प्रमाणे आमी आमची मेटां काडूंक देवा सादारण कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. सांगतास आयच्या सुवातेंत आमी पळयता जेजू फकत दयाळ मोगाळ जाता फकत पिडाशिडा गूण करच्यान न्ही बगर मनशाच्यो गरजो तिरसूंच्यान. भुकेल्ल्या लोकांची दुर्गत पळोवन ताणें लोकांक उंड्या मसल्यान वाडलेलें घडीत आज आमी नियाळतना आमी उदार जावया. कश्टायतल्यांत स्पंदन जावया. आदार दिवंक फुडें सरया. असलो मनोभाव आमी रुथा करूंक जयपूरचो सहकार आदार करपा देव आमकां दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवित्र परिवांटो घेवचे खातीर एक भर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. इतर काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. मोगळा जेजू तुजें उतर सदांच आमकां तूं जिविताक प्रेरण जावन दिताय. पूण आमच्या दिसपडत्या जिवितांत तुज्या उतराक आमी गुमान दिवंक ना. त्या उतराचें गिण्णें आमी केल्लें ना. ह्या मुखांतर तुका आमी तिरस्कार केल्लें आसा. पश्चातापोवन बोगसाणें मागोवन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमची तुजी काकूळ दाखय. मोगळ सोम्या तुमी एकामेकांतय माया मोगांची एकामेकाच्या गरजांक स्पंदन करीत एकामेकांतय दया काकूळट दाखोवन आदारसून सुदारसून जेजय म्हणून तुजे सगळे मिसांव वावरांत तुवें आमकां उलो दिल्लो आसा. पूण आमी थोडे फावटी स्वार्थी जाल्यां मोसरी जाल्यां हंकारी जाल्यां गुरवी जाल्यां ह्या मुखांतर आमच्या भावा भयणीक आमी दुखयलेलें आसा. तुकांय दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन बोगसाणें मागोवन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमची तुजी काकूळ दाखय. मोगळे सुमे बरें करूंक तूं उलो दिताय. बरें करा. हेरांच्या गरजां पावा. हेरांक आदार दिया. असलें बरें काम करूंक तूं आमकां उलो दिताय. मोगळे सुम्या आमच्या आळसीपणा नेमती आमच्या संवसारी चड भिसी राठावळी नेमती आमी हेरांच्या गरजां पावूं चुकोवन पडल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन बोगसाणें मागोवन म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमची तुजी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्ट सुसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता.
आम्ही तुका दिन वावसा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकला सौम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या कोसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता इकलूस तुम पुवी इकलूस तुम ईश्वर इकलूस तुम परमेश्वर प्रार्थूया गडी दोळे दांपया आमच्या घर संगती विशेष करून मागया जे कोणा मगतान बसेलान सुडास करून थंचे बसोता बी मागया देवा आमच्या भूमोगाळ बापा तुझेर पातये दिल्ल्यान तूं सांबाळताय तुझे वेणे कितेंच पवित्र नाही कित्याक समोल ना अदीक अदीक तुजी काकूळट आमकां दाखय आनी आतां तावन आमचें काळी सदां कालबाळतल्या देण्यांचेर दवरच्याक सरतल्या वस्तू सो ह्या जिवितान फोव तो उपयोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवळ चलयता ससनाच्या ससना आमीन. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप एक फावटी शाली कथावनो कोण एकलो मनीस आयलो आनी ताणें देवाच्या मनशाक प्रथम फळाचो उंडो जोवांच्यो 20 बकऱ्यो आनी गोवांच्यो 9 कणश्यो दिवन हाडल्यो एलिशान आपल्या सेवकाक आज्ञा दिली हें लोकांक खावंक दी ताच्या सेवकान जाप दिली 100 मनशांक हांव हें कशें वांटून दिवं पूण एलिशान ताका म्हळें तूं तें लोकांक खावंक दी कित्याक अशें सांगता सुरेस्परू तीं खातलीं आनी चडीत उरतलें ताणें लोकांक वांटलें तांणी केलें आनी सुरेस्परान सांगलेले प्रमाणें चडीत उरलें देवाचें उतर हें देवाचें उपकार. तुझो हात तुझो सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले तुझे भक्त तुका दिन वाजतले तुझे रसवडकयची महिमा वाकणतले आनी तुझी व्हड व्हड कृत्यां ते वाढतले तुझो हात तुझो सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करता सरस्नाचे दोळे तुजेर आसा आनी तूं वेळा वेळा तांचो त्रास दिताय तुजो हात तूं उदारपणी उजोन धरताय आनी सगळ्या रचना दादोशी
कुसून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करता तुजो तुसून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करता. सांत पौलोन एपेज घरां बरयल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, त्या पासत सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थिता. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्यांक फावो जाल्ली जावं. सदांच ल्हानवीक बोळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचे चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्रात्म्यान तुमकां एकवट आयल्यान एकामेकांतय समाधानात जिवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवसो, तशें एकच पवित्रात्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्ल्यात. तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्रान. एकच देव तो एकलोच समेस्तांचो बाप. सक्तम प्रास तो वर्तो, तो सर्व मुखांत्र वावुरता आनी समेस्तथंय जियेता. देवाचें उतार हे देवाचे मडुकार. Alleluia gavya sumyak sviya tacha povitnava obliku sarya. Alleluia gavya sumyak sviya tacha povitnava obliku sarya. ओढ एक प्रवादी आमच्या मध्ये उठला, देव आपल्या पुरजेची भेट करूंक आयला. Alleluia gavya sumyak sviya tacha povitnava obliku sarya. Alleluia gavya sumyak sviya tacha povitnava obliku sarya. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. यानंतर जेजू गलिलेयाचो सरोवर उतरून पेल्या तडी गेलो. हाका तिबेरियस सरोवर म्हणूनय नांव आसलें. वडी एक लोकांचो मत ताच्या फाटल्यान वेतालो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं आसर्यां तांणी पळयल्लीं. जेजू एका दोंगरार सोडलो आनी आपल्या शिश्यां सांगता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबान भोंवतणी दीस लायतना व्हडी एक लोकां समोर आपणा जशी येतालो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक कांवच्याक उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे. फिलिपाक पारखुचे खातीर ताणें अशें म्हणलें. आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सक्कट जाणांक इल्लें इल्लें म्हळ्यार 200 देनाराचे उंडे पावशे नात. तवळ ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रेस सांगी लागलो, हांगा कोणी एकल्या भुरग्या लागीं 5 जबाचे उंडे आनी 2 मसल्यो आसात. पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5000 आसले. तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक धरणीर ताणें जायतें तण आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्घां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सक्कड दादोशी जेवले. तांचें पोटभर जेवण जातच जेजू आपल्या शिसांक म्हणलो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन जातच 5 जवा मुंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दालीं भरलीं. जेजून केल्लें हें हसर हें पळोवन लोक म्हणालो, सोमसारी येवचो आसा तो प्रवादी वचचो जायजे, हातूंत दुबाव ना.
आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजूक कळलेंच तो एकलोच फळणो परत दोंगराक गेलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो भुरग्यांनो, हेचे सुवातेंत आमी पळयलें जेजू उंड्या वाचलेन लोकांची बुक थांबयता. जेजूच्या परगंट मिसावांत लगभग 3 वर्सां ताणें देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट केली. 3 वर्सां देवाच्या राज्याची बरी खबर परगट करतना ताणें जायतीं अजापां असर्यां केल्लीं आसात. पिडेस्तांक ताणें गूण केल्लें आसा, देवसारला गेलेल्यांक ताणें सुटका दिल्ली आसा, मेल्ल्यांक जिवंत केल्लें आसा आनी अशें जायतें बरेंपण ताणें केल्लें आसा. तो गलिलिया सरोवराच्या बुंतोडी आसलेल्या कपेर्नवांत, गलिलियांत आनी इतर जायत्या सुवातेनी देवाचें उतर परगट करतना लोक हरिहरीनी ताच्या फाटल्यान येतालो आनी हरिहरीनी येवच्या लोकांक पळोवन ताणें ताचें काळीज कणवळ्यान भरतालें, बिरमोतेन भरतालें. कित्याक ताणें आदल्या आयतारा म्हणलेलें आसा, गवळी नातलेल्या बोकऱ्यां बरी तें आसलें, गवळी नातलेल्या बोकऱ्यां बरी. ते भिसून गेल्ले, ते शिंपण गेल्ले, ते एका रितीच्या कश्टांक वळख जाल्ले. ते देखून जेजू म्हणटा तुमी तांच्या गांवांनी वसा, तांच्या हळ्ळेक वसा, सुवाता परगट करा म्हूण दोगा ताणें धाडलें. देवसार धांवडया, पिड्या शिडा गूण करा आनी एकामेकाक आदार दिया, सुदारसिया आनी सर्गेचें राज्य लागीं पावलां म्हूण तांकां कळीत करा. एकामेकाच्या मोगांत, एकामेकाच्या सेवेंत, एकामेका आदार दिल्ल्यांत, एकामेका मोगान जियेल्ल्यांत सर्गेचें राज आसा म्हूण तुमी तांकां सांगा. मासां केल्ल्यांनी, एकामेकाची मासां केल्ल्यांत न्ही, एकामेकाक ग्रासून जियेल्ल्यांत न्ही, एकामेकाच्या परसिल्ल्यांत न्ही, बगार एकामेकाच्या मोगांत जियेल्ल्यांत सर्गेचें राज आसा म्हूण तुमी दाखोवन दिया म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. असल्या परिगतेंत आयच्या ह्या सुवातेन पळयता हांव हजार आनी हजार लोक, दादले मनीस सुमार 5000 जाती म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार जुदेव धर्मांत थंयसर भुरग्यांक आनी स्त्रियांक लेखाक धरनातले, थंयसर फकत दादल्यांक मात्र लेखाक धरचें, दादल्या मनशांक मात्र मान आनी गौरव, आनी थंयसर स्त्रियांक मान आनी गौरव नातुल्लो, तांकां लेखाक धरनातले. देखून ती सुवातेन जावं दी पवित्र पुस्तकांत दी चड स्त्रियां विशयांत उल्लेख ना. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन जेजू हांगासर स्त्रियांकी फाटी सांडिना, भुरग्यांकी पयस करिना. पळयलां जेजूच्या मिसावांत विधवेंक तो कुमो करता, स्त्रियांक आपूण गूण करता. पातकी म्हूण वळयलेल्या स्त्रियेक तेजी पातकां रोडोवंक, ती दुकां गळोवंक, तिच्या जेजूच्या पांय उमोवन दिवंक तो अवकाश करून दिता. प्रद्वारी म्हूण नांवाडलेल्या स्त्रियांच्या घरांनी वचून तांचें मन परिवर्तन करता. वायट म्हूण नांवाडलेल्या त्या स्त्रियेक, समारिताच्या स्त्रियेक थंयसर बांयच्या काट्या लागीं वचून थंयसर तिका मन परिवर्तन करता. कानानगर स्त्री स्वभाव अर्थ पडोवन तिच्या दुयेक तो बरी करता. आनी अशें प्रद्वारी स्त्रियेक फातरायन अशें तो सांबाळटा. रक्तस्रावान पडिल्ल्या स्त्रियेक तो गूण करता. आनी अशें जायते दाखले आसात जेजू स्त्रियांक पयस करना. ल्हान भुरग्यां म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडय नाकात, तांचे आसा सर्गेचें राज म्हणून ल्हान भुरग्यां आपल्या वेंगेन घेवन तो उखलता. भुरग्यांक तो तिरस्कार करना, पयस करना. म्हळ्यार सर्गेचें राज्य फकत दादल्यांक मात्र न्ही, सर्गेचें राज फकत स्त्रियांक मात्र न्ही, सर्गेचें राज फकत भुरग्यांक मात्र न्ही, तें हर एकल्यांक म्हणलें सत तो हांगासर दाखोवन दिता. सर्गेचें राज फकत जुदेवांक मात्र न्ही, सर्गेचें राज फकत समारितांक मात्र न्ही, वा सर्गेचें राज कानानगरांक मात्र न्ही, वा शास्त्रांक आनी फरिजेवांक मात्र न्ही, वा याजकी वर्गाच्यांक मात्र न्ही, तें हर एकल्यांकी, ते हर एका मनशाच्या जातीकातीक, हर एका मनशाच्या संस्कृतीक, हर एकाच्या मनशाच्या धर्माक सर जाल्लें म्हणटा तो हर एकल्यांकी सर्गेच्या राजांत अवकाश आसा. देखून ह्या सर्गेच्या राजा सरी जाल्लें जिवीत तुमी जिवंक जाय. अशें
तो सुवात प्रकट करतना जायत्यांची काळजां मनां परिवर्तन जातालीं बदलावण जातालीं देखून जायतो लोक जेजूच्या फाटल्यान येतालो आनी हांगासर आज हजारांनी लोक थंयसर आशिल्लो आनी अशें आसतना पळया दनपार भर जालो थंयसर लोकांक भूक लागल्या म्हणून जेजूक दोळूस कळीत आसलें दोळूस कळीत आसलें आनी हांगासर पिलिपाक आपोवन जेजू म्हणटा पिलीप जेजूचो एक सीस आपूण म्हणटा पिलिपा इतलोसो लोक आसा तांकां कांय म्हण इल्लेशें खावंक दिल्यार बरें आसलें 12 जाण सीस आसचे 12 जाण सिसांची 12 बोतयो म्हळ्यार 5000 लोकां पावचे ना आनी पिलीप म्हणटा काले म्हणटाय सोम्या इतल्या लोकांक उंडे आनी मासली आनी कोंकू खंय जावन हाडचें आमी लागशिल्ल्या पेंटे गेल्यार ती तितले उंडे मेळचे ना असली परिस्थिती आसा जेजू कळीत आसलें आपूण कितें करता म्हूण पिलिपाक जस्ट परकूंक जाय पिलीप एक मनीस पिलीप एक मनशाच्या दृश्टीन चिंतचें जर तर तुमकां कोणाक एकल्याक वचून एक 500 उंडे हाडा म्हळ्यार आतां खंय मेळटात न्ही गे उंडे सकाळीं गेल्यार पयल्यान ऑर्डर केल्यार करनासतात नातले खंय आसतात तें पिलिपाचें चिंताप देवाचें चिंताप तशें न्ही तें केदाळय आसा एका उतरान जाता तें पिलिपाक उत्तर नातलें कित्याक म्हळ्यार पिलीप सोम्या सांगाता पळया पास्क परबेचो दीस जेजू सांगाता 3 वर्सां आसल्यार पिलीप जेजूक लागीं वळखूंक सोगोना तो देवाचो पूत पळया पिलिपान पळयलां जेजूक न्हू मेल्ल्यांक जिवंत करचें पिलिपान पळयलां जेजून पिडेस्तांक गूण करचें पिलिपान पळयलां देवसारा दवणोवचें सगळें पळयलां पिलिपान 2 संगती मात्र पळोवनात एक जायराचे दुवेक गूण करतना जिवंत करतना आनी एक ताबोर पर्वता रुपांतर जातना 2 संगती पिलिपान पळोवनात पूण उरले सगळे पिलिपान पळयल्यात पूण जाल्यार पळया जाल्यार पिलीप जेजूक पातयेवंक रेडी ना जेजू कोण म्हूण तो नेना आजुनी पिलीप दोणीर आसुल्लो जेजू उदका वयल्यान सोलोवन येतना पिलीप तसो पिलीप दोणीर आसुल्लो आनी ते मेल्ले म्हूण भियेले पूण जेजू उदका वयल्यान सोलोवन येतना लागीं येतना पेद्रू बुडलोलो आतू उदर उखलतना पिलीप आसुल्लो जेजू दोणीर सुकणार तकली न्हिदोन आसतना पिलीप दोणीर आसुल्लो वाऱ्या वादळा दोन बुडोवंक लागली जेजू न्हिदोन आसुल्लो जेजू गुटयले तांणी आमी बुडोन आसाव आनी कितू न्हिदोन पडला मू म्हणून आनी संदर्भार पिलीप थंयसर आसुल्लो आनी जेजून त्या वाऱ्या वादळा थंड केलें शांत केलें पिलिपान पळयलां जाल्यार पिलिपाची मोत दाड्डी जाल्ली सोम्याक फातरान तावन उंडे कर्ण वाटची सगत आसा म्हूण पिलीप नेण आसुल्लो तितलो उणो भावार्थ तांचो देखून जेजून म्हणलें आसा केदोळ पर्यंत हांवें तुमच्या सांगाता आसचें केदोळ पर्यंत हांवें तुमच्या सांगाता आसचें कितलो उणो भावार्थ तुमचो तुमची तकली फिरवल्या तुमची मोत दाड्डी जाल्या शेळो भावार्थ तुमचो म्हणून जेजून उसिणो सारलेले आसा आनी आतां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू कितें म्हणटा लोकांक थणार बसया पंक्ती लेकर बसया लोकांक बसया तांणी बसयलें जेजून आशिर्वाद घालो फकत आशिर्वाद घालो कित्याक आशिर्वाद घालो पळया थंयसर एक भुरगो आशिल्लो भुरगो त्या भुरग्याचें मन बरें मन असो भुरगो पिलीप म्हणटा एका भुरग्या लागीं कितले उंडे 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात पळया पिलिपान पळयलां पयलेंत एका भुरग्या लागीं 5 उंडे आशिल्ले 2 मासल्यो आसल्यो पिलिपान पयलेंत पळयलें केदाळ पळयलें गुतना पिलिपान म्हणजे हुशार त्या शंकतेन पिलीप हुशार कळलें की पिलिपान पळयलां 5 उंडे 2 मासल्यो आनी तो म्हणटा एका भुरग्या लागीं 5000 दादले मनीस आशिल्ल्या त्या किटींत एका धाकटल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे 2 मासल्यो पळयतलो पिलीप कितलो उद्वान न्ही गे वारे हुशार तो आनी पळयता हो आनी जेजू म्हणटा जेजू लागीं म्हणटा एका भुरग्या लागीं 5 उंडे 2 मासल्यो पळयल्यात उरले कोणा हांवें पळोवनात कित्याक म्हळ्यार तवळच्या काळार आतांची बरी बसां नातलीं कारां नातलीं आतांचे बरे संपर्क नातले बरे रोड नातले लोक रेत्रेक वयतालो लोक मागण्या वयतालो पुणशेताक वयतालो देवळाक वयतालो पांय वाटेन येताना 12 वरां 24 वरां आनी 40 वरां 70 वरां 100 वरां सोलोवन वयतालो लोक सोलोवन वयतालो आनी वयता आसतना सांगाता वयताले पुरा आदी म्हाका करकोळ फेस्ताक आत्तूर फेस्ताक आमच्या मालगडी वयतालीं म्हजी आप व्हडली मागीर पुरा वयताना बसां नातलीं कशें वयतालीं तीं सोलोवन वयतालीं पांय वटेन कळ्ळें गी पांय वटेन वयताना कांय मुटकी गी कांय इल्लो तांदूळ गी कांय इल्लीं बोंडां कांड्यो कांय इल्लो नाल्ल
कळ्ळें आनी इल्लेशें मिरसांग आनी इल्लेशें ओरणो ते येतालीं आनी एक बरो लांकडां वयचें खंयसर उदक आसा बळें थंयसर तांणी रावचें काही इल्लो तांदूळ घालचो आनी हात पांय वळ काडची थंयसर इल्ली चटणी करची गी पेस्ट करची आनी काही इल्लेशें मीठ मिरसांग चिड्डूचें थंय जेवचें ताज्या उपरांत पुनर सुरयेचें पयन आत्तूर पावचें आत्तूर आंगूण घालची आनी थंयसर मीस पेटोवचें थंयसर कुमसार जावचें आनी पुरा जाल्या उपरांत थंयत रावचें राती फाटी जाता थंयत रावचें आनी थंयत इल्ल्या लांकडांत इल्ल्या मोडकेंत थंयत इल्लेसो शीत शिजोवचें जेवचें आनी दुसरे दिसा कांय इल्लेशें उरलेलें नीस पेज उन जेवची परतून फाटी येवचें आनी ती एकली मात आसनातली वस्तू जाणां आसतालीं देखून शेजारची बरो एकाच मोडकें रांदचें आसलें आनी कांय थोडी तांच्या ती रांदतना आंतले हांकां अशें वांटून घेतालीं वांटून जेवतालीं एक संतोश आसलो आनी जेजूच्या काळारी तशेंच घेवन आयिल्लीं तीं सगळीं खाली येतानी कोणी येवनात कित्याक म्हळ्यार धाकट्या भुरग्यांक हाडूं येताना कोणी खालीत येता भुरग्यांक हाडूं येताना मिसाक येताना भुरग्यांक घेवन येताना बिस्किट्यो चॉकलेट उपरांत येतात ते कुडके पडलेले आमकां पळोवंक मेळटात फाटल्यान मिसाक येताना तशें म्हणटाना भुरग्यांक येताना खाली येनात काही म्हणी हाडून येतात आनी अशें भुरग्यांक सांगता कांय वरवीं ती हाडून आयिल्लीं आनी हांगासर पळया जेजू कांयच नातलेल्यांतले असर हें करना हांगासर कांयच नातलेल्यांतले जेजू असर हें करना हांगासर जेजू असर हें करता आशिल्ल्यांतलें ताणें फातोर आशिल्ले उंडे करवाडी येते आशिल्लें कळ्ळें की कांय लांकडाचे कुडके बडयो आशिल्ल्यो मासल्यो करवाडी येतो आशिल्ल्यो ते ताणें करूंक ना ताणें लोकां लागचीं दानां घेतलीं पळया लोकां लागचीं दानां घेतलीं ताणें एका भुरग्या लागचे उंडे घेतले एका भुरग्या लागच्यो मासल्यो गेल्यो ताका आशिर्वाद दिलो पळया आनी ते प्रेरीत जावन हाडलेल्या उरल्या सगळ्या लोकांनी तांची मूठ सोडयली तांची गांठ सोडयली तांची पोटल्यो सोडयल्यो पळया सोडयल्यो सगळ्यांक जेजू लागीं हाडिल्लें तांणी कळ्ळें थोड्यांनी 10 उंडे हाडले थोड्यांनी 25 उंडे हाडले थोड्यांनी 50 उंडे हाडले सगळ्यांनी हाडले उंडे पळय पुरा रास पडले हांगासर जेजूच्या पांया तळा जेजून आशिर्वाद दिलो हांगासर पळया बऱ्या मनाक देव आशिर्वाद दिता थंय 200 उंडे आशिल्ले जावंक पुरो ओट्टू 50 500 आशिल्ले जावंक पुरो पूण जेजून आशिर्वाद घालतना ते 5000 जाले ते 50,000 जाले पळया पूण कांयच नातिल्ल्यांतनी आशिल्ल्यांतले जर तर त्या चेरक्यान ते 2 मासल्यो आनी 5 उंडे दिवंक नातिल्ले जाल्यार क्वेश्चन मार्क असर हें जातें गे थंयसर डावट कित्याक जेजू चिंतो हांगासर बरें मन ना सगळ्यांनी भितर दवरलां भायर कोणी सोंडिनात त्या भुरग्यान काडिल्लें देखून सगळ्यांनी काडिल्लें आपणाचें आसा बरो नोमतोच्या मापान भरलें थंयसर बरो नोमतोच्या मापान देखून उदारपणांत आशिर्वाद आसा उदारपणांत दादोसकाय आसा उदारपणांत बरो नोमतो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता आनी जेजू म्हणटा तुमकांय तशेंच दिया तुमकांय फाटी मेळटलें दिया तुमकांय फाटी मेळटलें बरोवन ओमतोच्या मापान आलोन दोलोन तुमच्या तुप्यान भरतले पळया कुर्किलांत कुली भरतना कशें भरची दामून चेपून गुड्डोन म्हणलें बरी कुर्किलांत कुली चेपची त्याच मापान तुमकांय बरोवन तुमच्या तुप्यांत भरतले म्हणटा देवाचें उतर देखून आमी उदार जावंक जाय आमी स्पंदन करूंक जाय तवळे तेच मापान आमकांय आशिर्वाद लाभता देखून मलगड्यांची संगणी आसता तोंडान दिता तो देवाक चड मोग असो म्हण देखून आसत्या तोंडान त्या भुरग्यान दिले 5 उंडे 2 मासल्यो आनी पळया देवाक तो चड मोग असो जालो मात्र न्ही उरल्ल्यांनी त्या भुरग्याक पळोवन आपणा ते आशिल्ल्यो पोटल्यो सगळ्यो सोडयल्यो आनी जेजू काडिल्ल्यो आनी जेजून ताचेर आशिर्वाद घाले आनी सगळीं एकामेकां वांटून जेवलीं म्हणजे मग अशें भाव भयणीनो एक भारी बरो संदेश आयची सुवार्ता आमकां दिता आमच्या भारतांत सगळे इंडिया मोला काणूचे इतलो पयसो एकल्या लागीं आसा सगळे कर्नाटका मोला काणूचे इतलो पयसो एकल्या लागीं आसा कळ्ळें की एका चाक 1.5 लाख रुपये दिवन एका जेवणाक 10 लाख रुपये दिवन जेवचे मनीस आसात एक पेग सोऱ्याक सुमार 5 लाख रुपये दिवन पिवचे आसात एका पेगाक चिंत्या बटलेक 20 लाख 25 लाख बटलेक सोरो दिवन मोला घेवन पिवचे मनीस आसात एक कप चाक 1.5 लाख एक जोडी वण्यांक 2 लाख अशें घेवचे मनीस आसात कळ्ळें की तितलो पयसो आसात सकाळीं मुंबयंत ब्रेकफास्ट केली जाल्यार दनपारां दिल्लींत च्या पियेतात आनी सांजेर जेवण हैदराबादांत जेवतात तशे मनीस आसात पूण कांयच नासतना
कांयच नासतना घरे भिकणाय नासतना हां माती खावन जिवचे मनीस आमच्या समाजांत आसात डस्टबिनांत आसले मनशांनी खावन उडयल्ले इसून खावचे मनीस आमच्या समाजांत आमच्या भारतांत आसात पूण असले लागीं दरबस्त आसा नातले लागीं कांयच ना असले फुटले सुटयनात त्या भुरग्यां बरी उदार जायनात देखून कश्ट धरलो कश्ट नासा सुखी आसलो सुखी आसा थंयसरल्यांक सर्गेचें राज्य फावो जायना म्हणटा देवाचें उतर तुका सर्गेचें राज्य फावो जायचें जाल्यार असल्यान नातले लागीं वांटून घे जाय आनी एकांत्र एकामेकाच्या गरजां फावो जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी त्या भुरग्यां बरी जावंक जाय 5 उंडे 2 मासल्यो आसलेल्या त्या भुरग्यां बरी जर तर उदार मनान आमी तें उखलून दिलें जाल्यार खंडीत आमी आशिर्वादां जोडूंक शकतले हांव थोडे फावटी आमी दिवंक वस्तू सुराती एका भुरग्या लागीं खेळटा न्हिसान म्हाका दिता हांव दिना बा हांव दिना म्हणटा भुरगे कित्याक म्हळ्यार तें म्हाका जायचें तसलो मनोभाव आसा जाल्यार असर हें घडनात म्हाका दिवता सगळीं एक चकली दिवता म्हळ्यार सगळीं पॅकेटीत काडून दिवची भुरगीं आसात सगळीं पॅकेटीत धर तुका म्हाका नाका तसले आशिर्वाद लाभसो आसा देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो इसरतना उदार मनान तुमी स्पंदन केलें जाल्यार खंडीत यथेश्ट मापान तुमकां लाभता म्हणल्यार हाची सुवात आमकां रुजवा दिता असले भुरग्यात असले त्या चेरक्यात असले 5 उंडे 2 मासल्यो आसलेल्या त्या भुरग्याच्या मनास असले त्या भुरग्याच्या काळजा सारकें आमचें काळीज मन जावं दी आमी तसले उदार जावंक तुमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. आमी उबी रावया त्रिएक देवते आसुल्लो आमचो बाबा तूं सारया सगळीं सांगाता म्हणया सतमानता देवाक सर्वदेवदरा बापाक सर्गांनी भितर रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्या सुताक आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यार गर्भे समोलो आमकां मर्यादान सलमलो 5 बिल्या खातीर एक सोंसले ताका गुरसा सोडलो तो मेलो आनी ताका निगे पिलो ते मोल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेरल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्वदेवदार देवाच्या उजव्या बसला थंय तांचव्यांनी मेल्ल्यान ते मिरसे पेरू येतलो सतमंत हांव पवित्र आत्म्याक कतुले पयस सभेक भक्तां सेकतार पातकाचे बक्षणे कुडीचें जिवान पोट ससनाचें जिवीत आमेन. आमी सर देवाची भुरगीं त्रिएका देवात येवंक जालेले आसा बाबार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गेच्या बापाच्या पांया तळा आमी समर्पण दिवया. मोगला बापा पवित्र सभा चलोवन वचच्या आमच्या आत्मीक वडिलांक तांकां दिल्ले मिसांव जेजूचे कुशेफर मने उदार मनान करूंक आनी तांची सेवा तांणी पेल्यांक दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तांकां भोर मन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचो देश आनी समाज चलोवन वचच्या आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांचो स्वार्थ सांडून लोकांचे उदारगते खातीर उदार मनान ववरूंक तांकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितीच्या पिढ्यांनी वळवळच्या सर लोकांक तुजे स्पर्श लाभून तांच्या पिढ्यांतली तांकां गूण कर बरी भलायकी तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. उतर प्रायर आनी विविध रितीन कश्टांच्या सर लोकांक तांच्या कश्टांतली तांकां निवार तांच्या जिणेंत तृप्ती आनी समाधानता लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर युवजनांनी जेजूचे आदर्श घेवन बरे वटेन चलोवन बरी क्रिस्ती जिणी जियोंक तुजी कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बवारी हाजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी एका काळजान आनी मनान जावन तुवें दिल्ली मिसांव देणी वेल सकत आनी दुडू पेल्यांच्या बऱ्या मनाक कोसूंक जाय जाल्यार उदार मन आमचे थंय रस कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांजूच देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजेच्या आनी पूर्ण शेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानांचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळसो कर. सांगताच ह्या पुंतलार हाती घेतिल्ली सर योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पोंदाक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जे कोणा मागतान बसिलां सुगडास कडेन तांचे बसोत ते विशेष करून आमी मागया. मुगे वरवीं पिढे वरवीं कश्टून आसत्या सर भाव भयणी उदार मनाच्या मनशां मुखांत्र यथेश्ट देणी फावो जावं दीत म्हूण आमी मागया. कुमक फावो जावं दी म्हूण मागया. सर्गीच्या बाबा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन तुका समर्पण दिता हांव. तुज्या पुतान संवसारी जिवितांत आयच्या सुवार्थेंत बुकेले लोकांची दुर्गत पळोवन उड्या मासलेन वाडलें आनी असलो वावर आमी करूंक इवलो दिलो. आमचो स्वार्थ सांडून
कश्टतेल्यांक आदार दिवचे बरें मौन आमचें तें रस म्हूण आमी मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आप्पा बापा सर्गीच्या देऊन दोघेवाय रक्तामासा क्रिस्ताच्या ती आमकां बदलून उंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका आब्बा बापा सर्गीच्या येऊन दोघेवाय रक्तामासा क्रिस्ताच्या ती आमकां बदलून म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देवप्पा म्हणटात असलें साव म्हूण मागाती आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेके पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका भेटोवन दिता तीन तूं दयेन मानून घे ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय ह्या आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसों तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वैशी आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळीनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्यासो पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मोरयेतान जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता Povit दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार परला तुज्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय जय ऊन सर्गी तुका जय जय भावानो भयणीनो भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता सगळे आमी दिमेर पडया बवर्तान आमचे सगळे दंदिरवे समयाच्या कुडी रक्ताच्या पांयांतड समर्पिया जी घडी आमी कितेंय मागता खंडीत आमकां तो दिता व ती घडी भक्तीपणी आमी आचरण करया बापा कुरुस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता
जावं ती आमकां आमचे सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्यात तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवा चला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जिवान जाला जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणास्वानी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कुडरग सेवतेले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तार तुझ्या पवित्र सभे सुखडास करे आणि फ्रांसिस आमच्या भगियन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळी या जकीवर का बराबर तिका प्रतिमकान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भुरभुसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची कापळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार बरी देवाच्या माये सांगाती भगवंत सुजयती सोपती भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमचे सुमया जेजूची आज नमतीन दवरना हेरांतय आमी उदार दयाळ जावंक देवा स्वादार आनी कृपा मागून सुमयान शिकलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजे रास आमकां येवं तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेले आमचे तांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार. सर्वीस परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडिशडेंतल्या आमकां निवार. दयेकरुणे जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून राजू क्रिस्त जेणे बरोवशान तरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्या रसवटकी पत्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें धर्म दामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक पोटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं. माय मोग सुकृत जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. देवाची शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर.
देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमकां शांती दी. सगळीं नेमी घालया हांगा पळया इजवन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. भुकेल्ल्या लोकांक उंड्या मसलेन वाडून तांची गरज सुदारसिल्ली. आमा समेस्तांनी त्या भुरग्या सारकी उदार जावंक उलो दिता ती. हे शेळयेचे जेवणाका पयलेले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे वितरेचें भाग म्हाका फोवना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. म्हाका भाव भयणो क्रिस्प्रसादाचो वेळू जेजूचे मासांनी रगत ह्या उंड्यांनी वायना रुपार माध्यम मुखांतर पळयतल्या आमकां सेवंक साथ दिना. देखून आमी सर्वांनी आत्मीय रुपान सुम्या घेवचो प्रयत्न करया. पत्रेक असो कुमगार आमी सेवया. सुम्या भुकेन आमी आयल्या तुजी कांदी आमकां उडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यतिका आमी सजावन आसा वसिल्ल्या गांवाक पयान करता तुज्या दारार पातिता तुजी ससाय मागता यत्रिका आमी सजावन आसा वसिल्ल्या गांवाक पयान करता तुज्या दारार पातिता तुजी ससाय मागता. प्रार्थुया. सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या पुतान आपल्या कष्टा मरणाच्या उगडासा उतरावर त्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतां स घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवेत आमकां मेळशें कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. म्हगेल्या भावनो भयणीनो आनी भुरग्यानो ह्या मिसाच्या बलिदानांत भक्तीन वांटिल्ली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. माध्यम मुखांतर तुमकां हें भेटोवचें मिसाचें बलिदान खंडीत कुडियेत्म्याची भलायकी जोड दिवंक शकतले. ही मीस तुमी ह्या मिसान तुमी वांटिल्ली जाया हेरांकी वांटिल्ली जावंक आदार दिया. ह्या मिसाक सहकार दिल्ल्या समेस्तांचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. मंगळाराचे नव्यानाचे मीस इल्लीशी बदलावण आसा. नव्यानाच्या मंगळाराच्या मिसांत संजेर 6 वरार हे नव्यानाचे मीस मध्यम मुखांत प्रसार जातले. इगर्जेंत सकाळी 9 वरार आसतले पूण मध्यम मुखांतर पळयतल्यांक संजेर 6 वरार हे प्रसार जातले. दया करून तुमी ह्या मिसाची मांडावळ समजून घेवची आनी संजेर 6 वरार ह्या मिसाच्या बलिदानांत नोयनाच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटिल्ली जावंक तुमकां उलो दिता. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सम्या वेता तुका अर्घा दिता तुझे नाव गाता माया मोगान हांव जियेता. सोम्या वेता तुका अर्घा दिता तुझे नाव गाता
माया मोगान हांव जियेता उजवाड तुजो पागय म्हजेर रावता सदा वाटे पेटा काडून येता सौम्या आवयता तुका अर्घा दिता तुजें नांव गाता माया मोगान हांव जियेता मोगाळ पुत्रा सोवे हांव मोरी आशीर्वाद दीव आमकां भगेन कृष्णाचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्य